नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परवावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. बस्तोडा हल्लो प्रकरणात भाजपा थळाव्या कार्यकर्त्याचो महत्वाचो सहभाग. हळदणचो आमदार कार्लुसाचो आरोप. बेटी बचाव बेटी पढावाचो नारो दिवपी भाजप सरकार ओग्गी कित्याक म्हणून प्रश्न. सिंगल यूज प्लास्टिकाचेर घालतले बंदी. रेंव आनी जमनीची धूप जावंक लागिल्ल्यान उप्रासला गंभीर प्रश्न. प्रदुशणाक आळबंद हाडपाक नेमांक पाळो दिवप गरजेचें, मुख्यमंत्री उलयले. कोलवा सेंट अँथनी कॉपला लागसार सापडले 6 म्हयन्याचे बेवारस भुरगे. थळाव्यांनी पळयल्या उपरांत केले पुलिसांक पाचारण. चली भुरग्याची केली वैजकी तपासणी. पुलीस करतात फुडलो तपास. एक पेड मां के नाम मोहिमे खाला सोनसड्यार रोयतले झाडां. मोहिमेचे रानमंत्री विश्वजीत राणेच्या हस्तुकी सुरवात. पुराय गोंयांत फुडल्या 3 म्हयन्यांत 5 लाख झाडां रोवपाची मोख. विश्वजिताची म्हायती. भाजपाचे वेगळे अशें मिशन साश्टी ह्या फावट आसचें ना. सगळ्या मतदारसंघांनी करतले उदरगत. कोलवा भाजपाच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात प्रदेशाध्यक्ष दामू उलयलो. 2027 देशात सुरू जातली जातीय जनगणना. हे जातीय जनगणनेचो 2027 राजकीय आरक्षणाचेर परिणाम ना. ते मेळटलेच, एसटीचो फुडारी प्रकाश वेळीपाक विश्वास. आनी आतां खबरो विस्तारांत. बेटी बचाव बेटी पढावाचो नारो दिवपी भाजपाक बायलांचे खऱ्यांनीच पडून गेल्ले आसा काय ना. आसा जाल्यार बस्तोड्या 10 ते 12 जाणांच्या गटान एका गुरवार बायलेचेर हल्लो करूनय तांचेर आजुनय फावो ती कारवाय कित्याक जावंक ना असो प्रश्न हळदणचो आमदार कार्लूस फेरेरान उप्रासला. बस्तोड्या विवेक शिरोडकर आनी ताच्या गुरवार बायलेचेर जाल्ल्या हल्ल्यांत भाजपाच्याय वावुरप्याचो हात आशिल्ल्याचो आरोपूय ह्या वेळार कार्लूसान केलो. बेटी बचाव बेटी पढावचो नारो दिवपी भाजपाक बायलांचे खऱ्यांनीच पडून गेल्ले आसा काय कितें. आसा जाल्यार बस्तोड्या 10 ते 12 जाणांच्या गटान एका गुरवार बायलेचेर हल्लो करूनय तांचेर अजुनय फावो ती कारवाय कित्याक जायना असो प्रस्न हळदणचो आमदार कार्लूस फेरेरान उप्रासलो. हल्लो प्रकरणाचो तपास कासव गतीन सुरू आसा. तपासाचेर आपूण मात लेगीत समाधानी ना. ह्या प्रकरणात आपूण आवाज काडले उपरांत तिगांक अटक जाली खरी, पूण फुडें कितेंच जालें ना अशेंय कार्लूसाचें म्हणणें. ह्या प्रकरणात भाजपाच्या एका सदस्याचो हात आसा. ताकाच लागून भाजपा ओगी आसा काय कितें अशेंय कार्लूस विचारता. तशेंच विवेक शिरोडकराचो भाव पुलीस स्टेशनार गेल्लो तेन्ना ह्या प्रकरणात तपास अधिकारी आनी दुबावीत एकठांय बसून हांसून हांसून गजाली करताले. हे दोगूय सोयरे आसपाक शकतात. तेन्ना बाबलो परबाचे फाटल्या 2 दिसांतले कॉल रेकॉर्ड तपासपाची तशेंच ताका ह्या प्रकरणांतल्यान कुशीक काडपाची मागणी कार्लूसान ह्या वेळार केल्या. बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटात, बायले मारूं वयतात, प्रेग्नंट बायलेकूय. केसलो रायट आहा तुमकां? हांवें सांगलोलें की इन्व्हेस्टिगेशन आसा तो हांव खूश नाशिल्लो. हांव डिवायस पीक रिजन्स म्हगे सांगलोले आनी हांवें डिमांड केल्लो की तो आयो आसा तो बाबलो परब म्हूण PSI तेका काडपाचो. ते फॅमिली शिरोडकार फॅमिलीक दुबाव आसा की बाबलो परबाक आनी हे फॅमिलीचे कसले कनेक्शन आसतले म्हणून. कनेक्शन म्हणले कसे सोयरी सोयरी आसतले कनेक्शन. आनी आमी डिमांड करतात SP कडेन की बाबलो परबाले कॉल रेकॉर्ड डिटेल्स काडपाचे. ते आयले तेन्ना इवनिंग आयले तेन्ना थिंगा पुलीस स्टेशनार आनी ते नेक्स्ट डे पासून पळोवपाक तेणें कोणा फोन केले, कोणाचे फोन आयले ताका आनी हेजेर कळटले तो लोकांक कितें वॉर्निंग दितालो अक्युज्डाक, नाल्यार कोणा फ्रेंडाक सांगतालो, ताका कोण गॉडफादराचे कॉल येयले एक्शन घेवं नाका म्हणून. हांव एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. BJP आतां लॉ अँड ऑर्डर खूंय जालें जाल्यार रोखडे उडकी मारतात. आतां BJP कित्याक थंड आसात? एक उत्तर काडलो ना, जाप केलो ना, एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयली ना. ते रोखडे धांवतात प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आनी आमकां केन्ना आसत तेन्ना चान्स आमकां अटॅक करपाक. कायदो आनी वेवस्था खंयच कोसळिल्ली ना. बस्तोड्या जें जालां तें चुकीचेंच आनी ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्यांक पुलीस कशेंच सोडचे नात. आता हातून भाजपाचो हात बी आसा म्हणून आरोप जाता ते सगळे राजकारण आशिल्ल्याचे हळदणचो आदलो आमदार ग्लेन टिकलो सांगता.
ऐकात ताचे म्हणणे. तसं त्यो त्यांच्या कस्टडीन घेतलेल्यो आसा आनी ह्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो तुमच्यो BJPचे एका मेंबराचे आसा. वाय द कल्प्रीट बीन नॉट अरेस्टेड इफ द कार्स बीन सीज देर बिकॉज ही इज अ BJP member? By Toshi, no, absolutely not. I just made a statement now. Whether it's this is nothing with BJP and Congress or any politician. The act what is done is it's a criminal act, it's a crime, and they won't be spared. Because BJP police are not like ते जादू मंदिर न्हू. तांकां स्वप्न पडना कोण XYZ हे आनी कित्याक पळयता न्हू. तांकां स्वप्न पडना. तांची टीम सोडलेली आसा. And definitely they will On top of that, we see the political pressure आसा हो ही जी केस आसा ती दाबोवपाचो स्टार्टिंगच्यान प्रयत्न करताले काही पॉलिटिशियन. that is absolutely false. This is done probably by the opposition talking all this. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंय राज्यांत सिंगल यूज प्लास्टिकाचेर बंदी फक्त कागदाचेरूच उरल्या. हाचे फुडें खर अंमलबजावणी जातली. गोंय हरीत दवरपाचें आसलें जाल्यार प्रदूशण आडोवपाचे नेम पाळचेच पडटले अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. तशेंच गोंयांत रेंव आनी मातयेची धूप जावपाक लागिल्ल्यान व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. गोंयचे दर्यादेग वाचोवपाची गरज आसा जेणे करून चडांत चड पर्यटक आकर्शीत जातले. हाचेर सरकारान खोलायेन अभ्यास करपाक सुरवात केला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत संवसारीक पर्यावरण दिसा उलयले. स्टडीज आम्ही पळयता की सँड इरोजन आणि सॉयल इरोजन गोंयांत खूप व्हडली समस्या आसा आणि कालांतरान जर आमचे बीच उरतले आणि लोक जर गोंयांत येतले आसत जाल्यार सँड इरोजन आमकां रोखपाक जाय आणि ते सँड इरोजन जाता ते आडोवपा खातीरय बी ह्या पद्दतीचो मॅनेजमेंट प्लॅन करपा खातीर वेगवेगळी तेजी स्टडीज ही आमी सुरवात केल्या आणि येता त्या काळांनी तुमकां दिसतलें. हाज्या वयल्यान लक्षांत येयला आसतलें तुमच्या कडल्यान की गोंयचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हे कितल्या जापसालदारकेन काम करता की फक्त आमी दाखोवपा खातीर काम करिना. नो टू द सिंगल यूज ऑफ द प्लास्टीक. आमच्या घरांतली आमी कॉटन बॅग घेवनूच भायर सरतले. नुस्तें हाडपाक आसूं किंवा भाजी हाडपाक आसूं ते जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमची स्वता पासून सुरवात जावची खूप बऱ्या पद्धतीन जातले. आमी इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्ह वेगवेगळ्यो रुरल तुम्ही जर फाटल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किंवा आमच्या थोड्या म्हणजे मोजकी स्टॉल्स आज प्रदीप सरमुखादमान लायल्या म्हणपाक काय हरकत ना. लावपाक आसत जाल्यार आनीक 30-40 स्टॉल सहज लायतले असले जे इको फ्रेंडली हातूंतल्यान काम करता. लक्षांत घेता आणि त्या नुस्त्याक आमी खाता हे जाणा जायात. नुस्तें प्लास्टीक खाता आणि त्याच नुस्त्याक आमी खाता. म्हणून आम्ही विचार करपाक जाय की आम्ही जेन्ना कचरो आणि सगळी प्लास्टिकची पिशवी बांधून जेन्ना एखाद्या न्हंयेन उडयता आनी हाडून समुद्रान उडयता तो विचार आमी सगळ्यांनी करपाची गरज आसा. कोलवा वाठारांतल्यान काळीज पिळून उडोवपी एक घडणूक उक्ताडार आयली. कोलवा सेंट अँथनी कॉपेला लागसर 6 म्हयन्याचे ल्हान भुरगे एका बाकार सांपडले. थळाव्यांनी बेगोबेग पुलिशेक आनी वैजकी अधिकाऱ्यांक कळीत केले. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळाचेर येवन चवकशी केली. उपरांत एका अनोळख्या आड कागाळ दाखल केलेली आसा. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. राती 9:30 वरांचेर फर्स्ट वर्ड कोलवा कपेला कडेन एक बरें नॉवल घडलें. आनीक तें नॉवल जायत्या लोकांक खबर कळ्ळ्या आनी कोणाक कळना ताका हांव हो व्हिडिओ काडटां. मुगेली बायल आनी मुगेली भयण 9:30 वरांचेर त्या कपलाकुच्यान पासार जाली. आनी पासार जाता त्या दोना थिंग एक बांक दवरलो आसता आनी त्या बांकाचेर तेमी एक बावलें चोयलें. मुगे भयणीन बायलें म्हळ्यार चोय गोंयांत थिंग बावलें आहा अशें म्हूण. ते म्हळ्यार आतां बावलें आनी कोण हाडटलो अशें म्हळ्यार ती मुखार गेली. परतून टर्न मारयली आनी चोवपाक लागली. त्या दोनाक त्या मोटरसायकलीची लायट त्या भुरग्याचेर पडली आनी त्या भुरग्यान आतालो तेगे आलोलो तेदो तें कळ्ळें हें भुरगें जितें आहा म्हूण. त्या भुरग्या हालीं 8 म्हयने ते 6 म्हयने जातले सारकें चोवपाक एक फॉरनर दिसता हितू बरो दिसता. उपरांत कॅजीन पुलिसांक फोन केलो आनी शेकुंतलानूय फोन केलो. पुलीस आमगेले रोखडे येयले आनी आमगेले कोलवा स्टेशनाचे पुलीस एकदम बरे काय बरे भाशेन ते येयले आनी त्या भुरग्याक चोयले. लेडीज पुलीस आसली प्लस एकलो पुलीस आसलो तेमी त्या भुरग्या उबारले आनी तेमी चोयलें. बरें भुरगें म्हणपाक लागले. बरे भाशेन ती घेवन गेली. कोणूय जाल्यार तिने भोंवपाची मनशां म्हाका ती दिसता की तेन्ना त्या लुगराचेर ह्या भुरग्याक सोडपाक सोंपेपणी पयस मनीस येवपाना.
एक पेड माँ के नाम ह्या मोहिमेखाला सोनसड्यार झाडां रोयतले आनी सोनसडो पाचवोचार करतले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. तशेंच पुराय गोंयांत फुडल्या 3 म्हयन्यांत 5 लाख झाडां रोयतले अशें तांचें म्हणणें. बेरेस्तारा संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान सोनसड्यार झाडां लावपाचो उपक्रम हातांत घेतलो. ह्या सुवाळ्याक मंत्री विश्वजीत राणे उलयताले. सोनसड्यार एक पेड माँ के नाम ह्या मोहिमे खाला झाडां लावपाचो उपक्रम हातीन घेतला. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान ह्या उपक्रमाक सुरवात जाली. सोनसड्यार कोयराच्या वासाक लागून लोक येवपाक सोदिनात, पूण आतां झाडां लायले उपरांत सोनसड्याचे रुपडे बदलतले अशें मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें. ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सोनसड्यार रान वाठार तयार करपाची आमची मोख आशिल्ल्याचें विश्वजीत सांगता. गोंयांत फुडल्या 3 म्हयन्यांत 5 लाख झाडां रोयतले अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. मेन म्हणजे कितें आयज दिगंबर कामत साहेबान आमकां जमीन आयडेंटिफाय करून हांगा दिल्ले आसा, पूण हे एक लेगसी डंप आनी जे खंय लोक पळोवपाक तयार नाशिल्ले तेका आयज कमिटमेंट दिता. देशाचे प्रधानमंत्रीन एक पेड माँ के नाम म्हणून आयज इनिशिएटीव घेतलेले आसा आनी गोंय राज्यान आमी एक ल्हान राज्य आसून आमी ह्या फुडल्या 3 म्हयन्यांत 5 लाख झाडां आमी कमीट करता. आमी देशान जे प्रधानमंत्रीचे विजन की आयज पर्यावरण कडेन जोडून घेवपाक आईक कशें आमी मानतात तशें पर्यावरणाक मानपाचें. आयज हो प्रकल्प आयज बाब दिगंबर कामताच्या हातीन आयज हांगा ह्या सोनसड्याचे लेगसी डंप म्हणून ताका नांव दिल्लें आसा. त्या लेगसी डंपच्यान एक सुंदर अशें एक पर्यावरणाचे एक वेगळे तरेचे एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली अशें एक वेगळे तरेचे एक डेन्स फॉरेस्ट हांगा एक आमी तयार करपाचो आमी पळयता. वॉकवे आसतले, सगळे आसतले, स्टुडिओ पॉट म्हणून आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा. हे बाब दिगंबर कामताक एक अभिमान आसतले की बाबा अर्बन डेव्हलपमेंट आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेंचे मनान जे कितें आहा तेंचे गायडन्स घेवन आमी हे एक सुंदर अशें एक परिसर डेव्हलप करपाचे आयज आमी कमिटमेंट दिता. आयज प्रधानमंत्रीन मोहीम चालू केल्ली आसा आनी ह्या दिसा हांगा ह्या सोनसड्याच्यान आमी हे एरिया आमी एक सुंदर अशें एक पर्यावरण आनी एक ओवरऑल एनवायरमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. आनी सगळे आमी खर्च खंयच्यान करपाचे ते चिंता करूं नये, ते खर्च करतलेच आनी सुंदर असो प्रकल्प आमी करतले. तुमीच म्हणटले फुडल्या वर्सा की बाबा बरो प्रकल्प तुमी हात लायलो आनी हे तुजे डंप बी कांय दिसचे ना फाटल्यान. आता दोन्ही सायडीन प्लांटेशन फॉरेस्ट इल्लें करून मुखार ते पॅड आसा पळय त्या पॅडाकय सभोवतणी सगळें फुल्ल ब्युटिफिकेशन केल्लें वतलें सगळें झाडां रोवन. वातावरण टोटल एक 6 म्हयन्या भितर बाय डिसेंबर म्हळ्यार पळया सगळें वातावरण सगळें संवसारा भितर चेंज जाल्लें दिसता पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. मिशन साश्टी बीन तसले कांय ना. भारतीय जनता पार्टी सगळ्या मतदारसंघाक समान न्याय दिता. विरोधी आमदाराचो मतदारसंघ आसूं वा आमच्या आमदाराचो, आमच्या सरकारान सगळ्या मतदारसंघाक सारको न्याय दिल्ल्याचे भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले. कोलवा जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यात प्रदेशाध्यक्ष दामू उलयताले. सातशें मिशन बीन असलें कांय नांव ना. भारतीय जनता पार्टी ही सगळे मतदारसंघात सगळे सारको न्याय दिता. तुम्ही काढत आणि पळयात फाटल्या 5 वर्सांतले आता ह्या नवीन जे सरकार जालें त्या सरकाराची उपलब्धी काढून पळयात. खंयच्या मतदारसंघात कितलो पयशे कितले स्पेंड केले ते. सो डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टींतल्यान सेम जो ओपोजिशनाच्या आमदार आणि उरले संघटन पळोवपाचें काम हे भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाच्या आणि बाकीच्या सगळ्यांच्या वांगड्यांचें. त्याच्या संघटन वाडोवपाचें असे तुका बरें जाणवता. इतर वे और अशें भारतीय जनता पार्टीची लेट जालें जाल्यार सुद्दां हळू लोकांक तरी जागृताय जावपाक लागल्या, कमळ फुटपाक लागला. आनी समजा इन केस होच पक्ष डेव्हलपमेंट करतलो हेंय तांकां समजलां म्हणून इतर जाग्याचेर जिखून आयले जाल्यार सुद्दां त्यांनी परत आमच्या भारतीय जनता पार्टी कडेनच येता. आमी कुंकळे जिखिल्ली आसा एकदां, फातोर्डे जिखिल्ली आसा 2दां, मडगांव जिखिल्ली आसा, आमी नावेली जिखले आतां. म्हणजे ते कशें काम करून करून जिखले म्हळ्यार तुमी मत मारचेच ना, तुमी आमचेली अशें आमी कोणाक पयस दवरूं ना. कितलेंय केलें जाल्यार सुद्दां आयज सुदारना म्हणजे हे डेव्हलप जावचें ना. फाल्यां जर लेपन जाता अशें करून करून तो पीज जो आसा तो पेज हळू वाडपाक लागला. म्हणून आयज आमचे कडेन कितले मंत्री आसात, कितले आमदार आसात, खंयचे समाजाचे आसात, खंयचे धर्माचे आसात, हें सगळें तुमीच पळयात न्ही. तातूंत भितर हे काही डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत भारतीय जनता पार्टी हे पयस भेदभाव करना हें सगळ्यांनी दाखोवन आनी त्याच पार्श्वभुमीचेर आमी सगळे कडेन कार्यकर्त्याच्या मदीं वचून जागृताय बी करता.
येवपी 6-7 दिसांत सरकार पर्यावरणाचें रक्षण, प्रदूषण मुक्त आनी नितळसाणीच्या बाबतींत फुडाकार घेतलो अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिलेलें आसा. बेरेस्तारा सांखळे नगरपालिकेक CSR अंतर्गत 10 इलेक्ट्रॉनीक कोयर व्हरपी रिक्षा दिल्यो. उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. सुंदर सांखळे आनी नितळ सांखळे दवरपाची सांखळेकारांची जबाबदारी आसा म्हणून मुख्यमंत्री उलयले. आयचो ग्रीन इनिशिएटिव्ह जो घेतला मॉलबियो लॅब ह्यांच्या वतीन 10 चार्जिंग व्हेकल्स तांकां ज्यो कचरा एकी कडेन करपा खातीर ज्यो व्हेकल मेळ्ळ्या त्या बद्दल सगळ्यात पयली हांव सांखळे म्युन्सिपालिटी ह्या पुराय नगराध्यक्ष सगळ्या कावन्सिलरांचे सांखळेकारांचे समेस्त लोकांचे खूब खूब अभिनंदन करता. हांव मॉलबियो लॅबाक आमच्या सांखळेकारांच्या वतीन खूब खूब धन्यवाद दिता. CSR इनिशिएटिव्हच्या अंतर्गत तेच्यांनी ह्यो 10 गाडयो आमकां सांखळेकारां खातीर दिल्या ही खूब बरी गजाल आसा. आमी पळयता की सातत्यात एक म्हणजे आयच्या एनवायरमेंट डेच्यो शुभेच्छा दिता आसतना स्वच्छ सांखळी सुंदर सांखळी जर दवरतले आसत जाल्यार ती आतां आमची जबाबदारी आसा. म्युन्सिपालिटीन वेगवेगळे इनिशिएटिव्ह घेतल्या त्यो इम्प्लिमेंट करपाचें आनी खूब बऱ्या पद्दतीन लोकां मदीं वचपाचें काम सांखळेचे आमचे कामगार कावन्सिलर सगळे जाण करचेच, बट लोकांनी ताका सहकार्य करचें इतकें तेचे कडेन मागता. कार्बन इमिशन नेट झिरो करपा खातीर सातत्यात सरकाराचो म्युन्सिपालिटीचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसता. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी कार्बन इमिशन नेट झिरो करपा खातीर प्रयत्न करीत आसा. आनी आयच्या बऱ्या ह्या एनवायरमेंटेच्या डेच्या निमित्तान 10 व्हेकल इट इज अ बीग थिंग ताका मॉलबियो कंपनीच्या CSRच्या वतीन आमकां सांखळे नगरपालिके खातीर मेळप म्हणजे म्हाका दिसता सांखळेकारांचें भाग्य आसा. पण सांखळेकारांनी ह्यान फुडें प्लास्टीक पिशवी बाजारात काडपाची बंद करची आनी तेच्यानी आपली कॉटनची पिशवी घेवन येवची जेणे करून प्लास्टीक आमी घेवपाचेंच बंद करतले. वेगवेगळे इनिशिएटिव्ह ह्या फुडल्या 8 ते 10 दिसांक सरकार घेवपाचें आसा. पण लोकांनी जर घेतली आसत जाल्यार तेजें खूब मोठें सहकार्य आमकां सगळ्यांक जातलें. परत एकदा एनवायरमेंट डेच्यो शुभेच्छा दिता आसतना आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर द मॉलबियो लॅब. दे हॅव स्पॉन्सर्ड 10 व्हेकल्स फॉर द सांखळे म्युन्सिपालिटी फॉर दीस पर्पज. थँक्यू. फोंड्या नगरपालिकेचे प्रस्तावित प्रकल्प पुराय जातले. जाता तितले बेगीन बसका घेवन 2 प्रकल्प आपूण पास करून घेता अशें आश्वासन मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. फोंड्या नगरपालिकेत जी उदरगतीची कामां करपाक जाय ती करतले अशें विश्वजीत राणेचें म्हणणें. फोंड्या संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान जाल्ले कार्यावळींत मंत्री विश्वजीत राणे उलयतालो. आयज चेअरपर्सनान उल्लेख केल्ले आसा जी सुडाची मिटींग बेगीन आपूण तुमचे दुसरे 2 प्रकल्प पास करून घेता. वर्क ऑर्डर 7 दिसां भितर मुन्नाक सांगला म्हणून आमचे मदीं आसा. फोंडा म्युन्सिपालिटीन जे कितें आमी करूं शकता आनी मास्टर प्लॅन ऑलरेडी जाल्लो आसा आनी त्याच तरेन तुमकां प्रेझेंटेशन दिवन तुमी कितें बरें करूं शकता प्रदूशक सांगता मुन्नाक सांगता DMAक सांगता तुमचे कावन्सिल बरोबर बसपाक आनी भायर प्रवीण नायकाचें मार्गदर्शन घेवन तुमकां कितें दिसता तें जावंक जाय. आयज तुमच्या ह्या फोंड्या अनाउन्स करता की आमी हायर FSI फॉर रिडेव्हलपमेंट आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमच्या परिसरांत दिवपाचे जे पयलीं जावना ते गोश्टी तुमकां म्युन्सिपालिटीक जाय तशें तुमी एडवायस आमकां दिया. आमी त्या तरेची पॉलिसी मिटींग करून तुमकां दिवपाचो आमची तयारी आसा. म्हाका जर कोणाचे कानार आयले की खंयचो एजंट कोण पयशे घेता सरळ FIR तेजेर फायल करा, कांयच फरक पडचे ना. आयज ह्या तरेन आमकां लोकांची कामां सेवा करपाक जाय. आयज कावन्सिलान जो उल्लेख आयलो तेजेर बी आमी वर्टिकल फॉरेस्टाचे कन्सेप्ट आणि आज प्रधानमंत्रीचे विचार करा की 250 FSIचे वयर कंपल्सरी वर्टिकल फॉरेस्ट असल्यारूच आम्ही ऑक्युपन्सी दिले जाल्यार ती घेवचे ना आणि ह्या तरेन आमकां फुडें वचूंक म्युन्सिपालिटीची डेव्हलपमेंट जे आज जाता ते आज आमचे कृषी मंत्री रवी नाईक सरा मार्फत जी आमी जे प्रपोजल तांकां धाडटा जाल्यार म्युन्सिपालिटीच्या जावं प्रायवेट दिवं धाडटा ती कामां ते केन्नाच बघिना. एक फायल आमची फोंड्या म्युन्सिपालिटीची केन्नाच मिनिस्टरान उलयलेची केन्नाच ना. त्यांनी म्युन्सिपालिटीक सदांच फोंड्या म्युन्सिपालिटीक आदार केल्लो आसा आनी अशेंच ते फुडें आमकां हेल्प करतले. तशेंच जी बिल्डींग आमची एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग जी उबी रावता तुमी पळयला सायडीक ही बिल्डींग आमी आमचे संकल्प आसा की येता त्या 15 ऑगस्टाक ही कंप्लीट करपाक आनी ताका लागून थोडे कितें पयशे कितें कमी पडटा आमकां तेवूय सुद्दां आतां आमकां DMA कडेन जेन्ना उलयताले सो DMA सांगला तेवूय बीन काम आमी जातले बेगीन आमी तुमकां ते करून दिता म्हणून. तेजे उपरांत जी आमची गोल्डन जुबली जो प्रोजेक्ट इतले वर्सां दिवपाक आशिल्लो तो सुरवात जावन तेजें बी काम पूर्णत्वा कडेन येयल्लें आसा. रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जो आतां जो आमच्या बाबतीच्या प्रयत्नान हो उबो जाता हांव म्हणटा की आमी तांकां पळयला तो जवळ 5 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. तेजेर रोखडेच फावंडेशन स्टोन
हरमला दर्यादेगेर 6 पर्यटकांनी थळाव्या नुस्तेमाऱ्यांक मारपेट केल्ल्याची गंभीर घडणूक उजवाडाक आयल्या. एका बोटीची सुवात बदलपा वयल्यान जाल्ल्या ल्हानशा वादाचें रुपांतर गाळयो आनी मारबडयत जाले. ह्या प्रकरणात मांद्रे पुलिसांनी महाराष्ट्रांतल्या 6 जाणांचेर गुन्यांव नोंद करून तांचे आड कारवाय सुरू केल्या. आरोपींतल्या दोगांक थंयच अटक केली जाल्यार उरिल्ल्या 4 जाणांक कोल्हापुरांतल्यान अटक केलेली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही घडणूक 3 जुनाक सुमार सांजेच्या 6 वरांचेर घडली. खालचो वाडो हरमलचो लॉरेन्स फर्नांडीस आपली बोट सावळेत कुशीक व्हरपाचो यत्न करतालो, पूण बोटी लागसर बशिल्ल्या कांय पर्यटकांनी सुरवेक ह्याच कारणावयल्यान लॉरेन्स हांचे कडेन वाद घालो. उपरांत गाळयो घाल्यो आनी ताचेर हल्लो केलो. सौरभ वळेकार आनी सागर झळके ह्या दोगांयनी ताका मारपेट केली आनी जिवेशी मारपाची धमकी दिली असो आरोप लॉरेन्स फर्नांडीसान कागाळीत केला. हे कागाळीच्या आदाराचेर मांद्रे पुलिसांनी 4 जुनाक संबंदीत आरोपींचेर गुन्यांव नोंद केलो. उपरांत सौरभ वळेकार आनी सागर झळके हांकां घडणूक सुवाते वयल्यान अटक केली, पूण हेर 4 आरोपी पळून गेले. तांचो सोद घेवपाक पुलिसांनी एक पंगड धाडलो. पुलिसांनी तपास करून कृष्णात वायगडे, राजेंद्र रावळ, कृष्णनाथ वायगडे आनी शिवानंद भंडारी ह्या 4 जाणांक कोल्हापुरांतल्यान अटक केली. तशेंच आरोपींनी पळून वचपा खातीर वापरिल्ली गाडी पुलिसांनी जप्त केली. हे घडणुकेक लागून हरमल वाठारांत तिडकीचें वातावरण निर्माण जाला. थळाव्या नुस्तेकारांनी आनी नुस्तें वेपाऱ्यांनी हे घडणुकेचो निशेध केला. 3 तारखेर जी घडणी घडली फिशरमॅनाचेर, आमच्या मच्छीमारांचेर, ही एक वायट घडणी घडलेली आसा. आयज आमी पळयता ट्युरिस्ट हे खरेंच बरे आनी ट्युरिस्टांक राखोंकूय जाय हें म्हणटा, पूण आयज ह्या ट्युरिस्टांनी फिशरमॅनांक तेंचे खोपीन ज्यो आमी बोटी घालून गेल्ले, ह्या ट्युरिस्टांनी तांकां हे मारले ह्या फिशरमॅनाक की ताका मर्यादाच ना ते भाशेन. आयज आमी म्हणटा फिशरमॅन आमच्या पोटाक लागून आमी धंदे करता, पूण हे ट्युरिस्ट जे मद्यपान करून बिचाचेर ओपन प्लेसीचेर ते मद्यपान करतात, हेका मर्यादा आसतना सुद्धा ते कायद्याचे भंग करतात. दुसरे, आयज थिसर येदी व्हडली घडणी जाली, पूण पुलीस हे आमचे कोस्टल बेल्टाचे पुलीस 2 मिनटांनी थिसर पावले म्हणून हे व्हडलो एक हादसो वाटावलो. आयज ते तर पुलीस थंय पावना जाल्यार कितें जातलें आसलें तें हांव नको, कित्याक आमचे सगळे फिशरमॅन थंयसर आसले, पूण पुलीस पावना फुडें हे हादसो वाटावलो. पूण वाटोवन तितले थोडे ट्युरिस्टांक आमी 2-3 धरले आनी बाकीचे जीप घेवन ते पावले. ताका PIन आमकां बरो सपोर्ट केलो. अंडर सुपरविजन कोण DSP आनी SP 24 वरां जाता म्हणसर तेंच्यांनी कोल्हापूरसून तांकां हाडून आमकां दाखयले आनी PIन आपणाचो शब्द पळय आमकां दिल्लो सगळ्या फिशरमॅनाक तो ताणें पाळलो आनी दाखोवन दिलें की खरेंच PI कितें उलयलां तें सत्य करून दाखयलां म्हणून. आयज हे भाशेन हे ट्युरिस्ट आमकां पळय जे सातावणूक करतात ते सरकारानूय हेचेर नोट डावन करचे. सरकार म्हणटा की नाही ट्युरिस्टांचेर कितें जालें जाल्यार आपूण खपोवचो ना, पूण ट्युरिस्ट जे पिवन ज्यो मस्ती करतात तेंचेर सरकारान मातशी तरी निर्गाय दवरची आनी तेचेर लक्ष दवरचो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. बुधवारा म्हापशा उपजिल्लो कार्यालयाच्या भायर काँग्रेस कार्यकर्ता आनी पुलिसां मदीं झटापटी जाली. साळगांवचो बिकट स्थितीत आशिल्लो रस्तो ताकतिकेन दुरुस्त करपाचें निवेदन काँग्रेस कार्यकर्ता भौशीक बांदकाम खात्याक दिवपाक गेल्ले. ह्या वेळार काँग्रेस कार्यकर्ता आनी पुलिसां मदीं झटापटी जाल्ल्याचें कळटा. बुधवारा म्हापशा उपजिल्लो कार्यालयाच्या भायर काँग्रेस कार्यकर्ता आनी पुलिसां मदीं झटापटी जाली. साळगांव मतदारसंघातल्या रस्त्याची स्थिती सामकीच बाबत जाल्लेली आसा. ह्या रस्त्या वयल्यान पसार जावपी लोकांक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा. साळगांवचो हो रस्तो ताकतिकेन दुरुस्ती करपाचें निवेदन भौशीक बांदकाम खात्याक दिवपाक गेल्ले कडेन पुलीस आनी काँग्रेस कार्यकर्त्यां मदीं वाद जालो. तशेंच तांचें निवेदन घेवपाक खंयचोच भौशीक बांदकाम खात्याचो खंयचोच अधिकारी नाशिल्ल्यान काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी तिडक उक्तायली. मजगतीं काँग्रेस कार्यकर्ता आनी पुलिसां मदीं जाल्ल्या झटापटीत गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उत्तर गोंय जिल्हा अध्यक्ष विरेंद्र शिरोडकार हाचो शर्ट पिजिल्ल्याचो आरोप ताणें पुलिशेचेर केलो. सो तुमचे कडेन आतां फाल्यां समज कोणी हेजो रेजिडेंट आयलो हांगासर, ताका समज
खंयसर रोड कितें वाट लागलेली आसा तें सांगपाक सो तुमचे कडेन एकटोय मनीस ना जो आपली ग्रिवियन्स मांडपाक शकता अशें जालें. सो हांगासर फक्त येवपाचें इनवर्ड करपाचें आनी वचपाचें सारकें न्ही. सालिगांव आमी आतां मेमोरंडम दिवपाक आयिल्लीं हांगासर आनी थंय पुलीस आमकां कशेंच भितर घेयना. दार बंद केलें, आमचेर नो दीस प्रेजिडेंटाचो शर्ट आनी पिजून काडलो आनी आमकां कशेंच घेयना. आनी जेन्ना आमी थंय भितर गेलीं तेन्ना सिटर कोण ना, जेईना कोण ना, आनी ती दुसरे एम्प्लॉईज आहा पळय ते कोणूच सांगना हांगा वचात थंय वचात म्हणून सांगता. सालिगांव आतां 2 म्हयने जाले रोड सारको केलो, टार करून केल्लो. आतां परत तोच रोड आतां परत फोडून तेणीन सारकी रोडाचे इतलो डिजास्टर करून उडयला सारको. कोण पब्लिकाक 2 व्हिलर जाल्यार चलोवपाकूच शकना थंयसर कोण. सेकेंडली सिनियर सिटीजन्स ते फेस करता प्रॉब्लेम बिकॉज देर इज नो ट्रान्सपोर्ट कमिंग दॅट सायड बिकॉज दे टेक अ चौगम रोड. तो एक इशू आसा. सेकेंड, नो प्लॅनिंग, नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ दीस गव्हर्मेंट. ना पब्लिका कॉन्फिडन्सान घेयना. वी हॅव विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी, एक कमिटी मिटींग घेवन हे सगळे सारकें कितें चलता तें मेरेन सांगिना. सगळीं आपआपल्याक जाय तशें करता. आमदाराक तर पडलेलेच ना. स्कूल्स ओपन जाल्ली आसा आनी पेरंट्स आर फेसींग अ मिसरेबल प्रॉब्लेम ऑन दीस बिकॉज तांकां भुरग्यांक घेवन येवचें पडटा स्कुलार. कशी ती चलयतली ते 2 व्हिलर, इवन 4 व्हिलर्स. And plus steel and industrial estate, how working people are going using that road. So it's a total disaster and failure on this government. स्नेहा असोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एके नाटकी घडामोडीत मये वायगिणी पंचायतीच्या सरपंचाचेर 8 दिसांनी सरपंच पदाचे कदेली वयल्यान सकयल देवपाची पाळी आयली. दुसऱ्या वटेन उपसरपंचाक लेगीत खुर्ची सोडची पडली. मजगती बेरेस्तारा जाल्ले बसकेत सरपंच आनी उपसरपंच विरोधांतल्या अविश्वास थाराव तांचे पास जालो. 8 दिसां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या 29 मे ह्या दिसा जाल्ले मये वांयगिणी पंचायतीच्या वेंचणुकेत कन्वीक कवठणकर हांकां सरपंच पदाची सर्त लागिल्ली. मात तेच दिसा सांजे सरपंचा सयत तांकां समर्थन दिवपी उपसरपंच विरोधात 7 पंच वांगड्यांनी अविश्वास थाराव हाडिल्लो. ह्या अविश्वास थारावाचेर चर्चा करपाक बिरेस्तारा पंचायत मंडळाची बसका आपयल्ली. हे बसकेक पंचायतीचे 11 पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. 8-8-3 अशा मत फरकान हो अविश्वास थाराव पास जालो. कन्वी नितीन कवठणकर सरपंच आणि उपसरपंच आमचे वर्षा कडेकर 8-3 असो अविश्वास ठराव मंजूर झाला, पास झाला. 8 दीस पयलीं सरपंच कन्वी नितीन कवठणकर बसलेलो आणि तेणी पार्टीचो आणि आमदाराचो आदेश म्हणून तेणी फॉर्म भरलेले. तेन्ना आमदारान ताका ते पयलीं सांगलेलें की बाबा अशे पद्दतीन वासुदेव नंबर फॉर्म भरतलो आनी तुमी सगळ्यांनी एका मतान ते हेका मारपाक जाय. सगळ्यांनी एका मतान तेजेर पास करपाक जाय, सरपंच पद दिवपाक जाय म्हणून. त्या प्रमाणे कमीन ते हे केलें, आदेश मोडलो आमदाराचो आनी पक्ष श्रेष्ठीचो आदेश मोडलो. पण ताबडतोब आमदारान तांकां आदेश दिलो की अशें घडपाक जायना, अशें जावपाक जायना, पार्टीचो आदेश मानपाक जावो. आनी आमदार आमचो आहा पळय तो सगळ्यांची 11 वरान हेचो कोणाचीच खंय दुर्लक्ष करना, सगळ्यांची कामां करता. मजगती ह्या राजकारणाक लागून कन्वी कवठणकर हांणी नाराजी उक्तायल्या. भाजपा खातीर वावुरपी कार्यकर्त्यांचेर अन्याय जावपाक जायना अशें तांणी म्हणलां. आयज जो नो कॉन्फिडन्स मोशन प्रॅक्टीस पयले हेंच्यांनी हाडलेलो ते दिसा हांव सरपंच म्हणून निवडून येयल्लो आसा. आनी हो आमचो जो करार आसलो पळय गेल्या 3 वर्सां पयलीं जेन्ना निवडून येयले त्या टायमार आमदारागेर वचून पार्टीन जशे पार्टीन आसले सगळे ZP आसले, तेंची कमिटी आसली पार्टीची आनी आमदार आसलो, हेंच्यांनी आमकां सगळ्यांक मेंबरांक टर्म दिल्लो आसा. आनी त्या कामा प्रमाणे सगळी पंचायत वेवस्थीत चलताली. जेन्ना आतां म्हाजो टर्म येयलो पळय त्या टायमार कितें जालें तें आमकांच कळोंक ना. आनी आतां हांव पार्टी कडेन मागता तशें आमी पार्टी वांगडा 3 वर्सां काम केल्लीं आसा. ह्या फुडलो जो टर्म आसा पळय तो जो कोणी पार्टी खातीर काम केलां खरेंच ताका दिवचें अशेंच मागता. कोणी पार्टी विरुद्ध काम केलां तांकां दिवचें न्हू. गोमंतक टीव्ही खातीर वांयगिणीच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.